नमस्कार येवकार तुमकां आमी सध्या आयिल्ले आसा बाणावले मतदारसंघात लोकसभा 2024च्या वेंचणुकांचे पल्स जाणा जावन घेवपा खातीर आमी पुराय गोंयांत भोंवता आनी बाणावले मतदारसंघ म्हत्वाचो एका कारणाक लागून कारण ह्या मतदारसंघात जे राजकारण चलता ते खंयच्यान खंय पावत तें सांगूं शकना। चर्चिल आलेमांव जे एका टायमाचेर हांगा काँग्रेसचे खांबे आशिल्ले तांणी उलो मारलो आनी आपूण सांगलें बी की आपूण BJP वटेन मातसो इन्क्लायन आसा। सध्या ते थंड आसा तांणी जाग काडूना। दुसऱ्या वटेन आम आदमी पक्षाचे आमदार जे ह्या बाणावलेक रिप्रेजेंट करतात ते नेटान हांगच्यान प्रचार करता। सांगचे जाल्यार इंडिया अलायन्साचो सगळ्यान पयली सभा तांणी घेतली। सो लोकांक मेळटले आनी जाणा जावन घेतले कोण येतलो कोण पडटलो। हब एक्सप्रेस इन बेनावलीन आनी आमचे ट्रॅवल पार्टनर्स आसा कवठो होंडा एकदम रिलायबल स्कूटर जी घेवन आमी पुराय गोंयभर भोंवता। हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Kaunto Honda. 20 years of trust and performance. Kaunto Honda rides on. हे इलेक्शना कोण बरें कितें करतले तेका आमी निवडून हाडटले। बरें म्हणल्यार आमगे माधवी पयली आमकां जाय ती माधवी तर तुमी आमकां दिताय बरे भाशेन आनी बरें आमकां आतां उदक सुकत वयता सगळें जाता तेंच वयना कोण सरकार येता तेंच वयनाय तर त्या टॉपिकाचेर लोक वोट करतले। हय ते टॉपिकाचेरूय करतले कित्याक माधवी हे आमकां मेन ती आमचे माय ते मांयकूय कोण तुमी कितें करपाक सोदताय कांय ना न्ही। आता 3 आहा पार्टी पळय एक BJP आहा एक इंडिया अलायन्स म्हणजे काँग्रेस आनी तिसरे RJP। तुजो चॉयस खंयचो आसतलो? म्हजो चॉयस आसतलो तो कोण जो सारको कोत्तलो न्ही हे आमगे सगळ्या थाऱ्यार घालतलो तेका आसतलो आमकां। तिनूय पार्टी म्हणटा आपूण घालतले म्हणून कोण गायना तिनूय पार्टी म्हणटाय ते म्हणपा सगळे म्हणटाय। RJ म्हणटा मागीर काँग्रेसूय म्हणटा BJP म्हणटा। हे पार्टी जे कोण येन सारको सांगतलो तेका पडटलो। सारको सांगतलो तो हय आयले तुजे कडेन वोट मागपाक काय येवना अजून म्हजे बोले कोण येल ना हां येत तेका हांव सांगतलें चातले हां आनी मागीर आमगे वोट दितले। तूं म्हादय वाचयता जाल्यार वोट घेवन चल। हय माधव उतर दे वाचयता आनी उतर दी आनी वर आनी जायना जाल्यार मागीर आमच्यान स्टेप घेवपा जाता मागीर ती उतरां मागीर बाळना ती मागीर बायण जालें म्हणटकीर मागीर ती आताय न्ही ती मागीर आमी मुखार सरतलीं न्ही। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन। इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन अब घर घर में पंचामृता। कितें जालें रे पांय? पांय एक्सिडेंट जाला पडलो खंय पडलो? न्हूया बायकान हय स्लीप जालो? पळय बस मारल्या बस मारली फाटल्यान फाटल्यान बरो वतलो मरे तूं रान रॉड गायले खंय म्हणसर हांगा अशी इतली सकल आनी तुवें काम कितें करता तूं? हांव भाडें मात मोटरसायकलीचें आं अरे रे मागीर तुका पांय आतां इम्पोर्टंट बेकार आहा. मरे अरे देवा मेन तुका पांय पांय म्हणल्यार 6 म्हयने म्हाका बेकार आहा मागीर 6 म्हयने देवन तूं घरा वचता एकूय वाडना काय भुरग्यां ना बरें काय बिस्ता पुसत ना घरा वयता ना. गजाली मारून वता हय. वारें कितें आसा हांगा सांग पळोवया कसो जालें? खंयच्या वटेन आवाज खंयचो आवाज आमगे काँग्रेस न्ही सारको पावरफूल आनी जाप ना बाणावले काँग्रेस गाळा आख्खें काँग्रेस आनी कोणाकूय चान्स ना कोणाची काँग्रेस? वरानाची काँग्रेस वेंझीची काँग्रेस काँग्रेसीची काँग्रेस आमगे सारे मुळा काँग्रेस पावरफूल पावरफूल हय आतां लिडर लिडर आमी पार्ट चेंज करूंक जाय नाल्यार आमी काबार चेंज करतले सगळे कॅप्टन विरियाटो सगळ्या कडेन लगेच जाता सगळे म्हणल्यार तूं काँग्रेस कोण कॅप्टन म्हणपा ना आनी दुसरें कॅप्टन विरियाटो हय RGP नाका आरजी बाजी आम कोणाक आम जाय काँग्रेस पयलींचे पयलीं पासून सारकें. काँग्रेस RGP कित्याक नाका म्हणटा नाक म्हणून आमकां आमची मोतीन जाला काँग्रेस हाडपा तुका राग कित्याक BJPचेर? BJPचे राग म्हण आमकां कोण उंचोय ना हिंगा राग आनी कसो आमकां आतां नुस्पाय म्हणून आहा आतां आमी तूं तेमचे पायलट आय कोण आमकां कोण एक्शन घेता थिंगा कोण कोण चोयना कोण आतां घेना मुगे आतां गाळा आतां गाळा पंचायतीन काळो लायला आमी गोंयकार जावन पंचायत कोणाची हांगा? पंचायत आमगे वेंजगी आहा न्ही
मागे तुझ्या वेंजीच्या पंचायतीन गाडो काडपाक लायला आणि तू बीजेपीचेर राहा. लोकांक नाकने आमकां गाळ नाकाय म्हणटा आम कोण चोयता अरे पूण कोण चोयना बाबा आमकां वेंजीच्या पंचायतीन गाडी काडपाक लायला, गाडो काडपाक लायलो काड मू आणि वेंजी म्हणटा काँग्रेसीक मार म्हणून आणि तू काँग्रेसीक मारपा रेडी तेंगे कितें म्हणटा आमगे मुळा काँग्रेस मोती काँग्रेस. वेंजी कसो बरो काम करता बरो आमगेलो हा आत्ता बेजारसो दिसले ना बेजार तेगे प्रॉब्लेम कितें म्हणून जावं ते काळ कोण लोकांक कंप्लेन केला काळ वेंजी बरो सगळे आड्या एकमुगल्या हें करूं जायना न्ही सगळें चिंतून गेल्यार तें आमगे जायना एक पुरवंक जाताच बाणावले चर्चिलाचे हें आसा अजून ते पावर आहा अजून पावर आहा तो बीजेपी वटेन दिसता. तो विजय बी दिसता ते तेगे तुमी आयकपाना तेगेले आम तेगेले आयकपाना आनी हांव कोण आयकपाना हांव काँग्रेसाक वता तू चर्चिल इम्पॉर्टंट, सावयो इम्पॉर्टंट, वॉरन इम्पॉर्टंट. सगळे जाय पूण बरें कोत्ते जाय बरें करूंक जाय न्ही तुका कितें करपा जाय तुवें हांगा MP आयले जाल्यार आमगे MP येयल्या गोंया कितें सुदारप करूंक जाय चेंज करूंक जाय बाणावले कितें करपाचें बाळाले जाय तें करपाचें कोण ना हाजे मुखार काय बरें पार्किंग केला म्हणटा केला म्हळ्यार थिंग सान मातो म्हळ्यार मनीस ना पार्किंग सान्न मारपाक कोण ना सान मातो म्हळ्यार मनीस ना सगळे तो पार्किंग केला भुरग्यां पिवोंक रातीचें ना तूं वचोन थिंग चोय जाणा पयले आमी पयले आमी ते वचून मागीर पार्किंग वालोर कसो मग राव हे पळय आज मग राव कितें सांगतालो ते पार्किंग केला हॉटेलान दिला बाणालकारां कोणें कांय बरें केलें ना पार्किंग केला हॉटेलांक दिला हॉटेलान दिला कोण बाणालकारां तो सांगत ते भाशेन पोट बुताय तेंगे गाडी काडपा लायले बाणावलकाराक कितें जाय तें सांग पळोवया तुजो बिझनेस सांग पयलीं तेंगे बिजनेस कांय ना सद्या असो तेका मागीर तूं बाणावलकारांक कितें जाय तें सांग बाणालकारां म्हणजे बरे भाशेन काम करून बरें काम पोट बुताय तें पळय सद्या टीट जावं सद्या पेट जावं हा कोण नुस्तेकार कोण आहा रे हांगा पयले हें बस स्टॉप चोय सांग मरे कोण तो अबे हेणे पयली आवाज काडलेलो नुस्तेकारां सगळीं हा तेट ना ते रस्त्यार बसताय हा यो मगे मागीर ट्रॅफिका त्रास जाताय ट्रॅफिकात त्रास जाता हय ते बसताय मागीर हांव उबो रावन उलयता रावताय मागीर गाडी ते चोयताय एकमुखार त्रास जाताय हा तिका धाड सगळे आमदार म्हणटाय ती चल फोकाणा सो कोणी ते कोण ते पॅली हा हा बरें तिटो ना नुस्त्याक तिटो ना पूण MP कसो तिटो करता अरे पूण MP कसो तिटो करता तुगे आमदारान करपा तो तिटो करूंक जाय कोत्याक वालोर आहा न्ही कोण आमी आतां रस्त्यार पळय आता म्हाका एक सारकें सांग हय. तू वेंजीच्या सपोर्टाक काय अपोजाक ते सांग तू मदींच सपोर्ट करता मदीं अपोज करता आम सपोर्ट Exact सांग. आमकां बरें केलें बरें म्हणपाचें बरें आमगे आनी कितें तो तिटो करना म्हणून वेंजी हांव रागान मनी पूण तीट आम जाय म्हूण तुका तिटो जाय. पंचायतीन तीट जाव वेंजी पळयत पंचायतीन आम लेटर दिला हिंगा सगळें काड मू पूण पंचायतीन आपल्या तीट रेडी करून आम लेटर दिवच्या जालो न्ही हा पयली काड म्हणून हे आम करता काड म्हणून सगळें काड म्हणून पूण पंचायतीन आम कितें तयार करून आम काडूंक जाय न्ही आनी आम कोण थिंग जाग्यार दवरूंक जाय आम कितें भायल मनीस आम गोंयकार मरे गाचे सारकें आम हिंगा हांव तेईस वर्सां जालो हांव दुकार मारता पूण म्हाका तेणा लेटर धाडल्या काड म्हण हिंगा आत तोय आयलो पळय कोण तरी गोंयकार ह्या रस्त्याचे लांबण येवन पळय सारकें लुत घालून स्वाद ना तें कोचोय ना पूण आम गोंयकारां धाडायताय तामाणे तूं कितें वचोन करता त्या रस्त्यान वचोन चोय थिंगा आमकां मोटरसायकल सायडीन व्हरोन दुकार आहा जाल्यार त्या रस्त्याचेर पावले आपल्या दुकान घेवन तें कोंय जाना रस्तो बारीक केलो हय त्यांनी आनी आमी येता रस्त्या भायर आहाय तेंक ते काड लेटर धाडा सो आमगे ते आमगे आम थीट दिवपा जाय आसलो तेमी तिटो हय एक म्हणटा आमकां इंकपाक नुस्त्या इंकपाक जावं दुकरा मास इंकपाक सगळें इंकपाक मॅडम बरो सुगंधी येता थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्या गोळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. अरे 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 अरे. सांग सांग तू उलयतली मुगे आम सगळी नुस्त्याचोय रस्त्याचे बैसन तिटो मागला तिटो ना रे बाबा कोणू दिना येतोय एक आमगे बेनावली हुई ना तिटो जाल्यार तुम्ही असो आनी आख्या बेनावली भोंवन चोय हांगा वेन्सी बी येना तुमचो वेनली ते वेनलीन दीत मुळलो अजून कांय खबर ना पंचायतीन लेटर धाडल्याय आमकां हिंग उठपाचें म्हूण उठपाचें म्हणून? हय आनी बसपाचें तुमी नीज गोंयकार आमनीच गोंयकारांक कसलो फायदो आनी रापणेचे हाडटा तुमी दिसता रापणीचें बोटीचें सगळें नुस्तें आहा हें चोय आमी रस्त्याचेर बसून निघता हें चोय ते गोडे आमकां रेस्पेदू ना जालें ना गोंयकारांकू आं आतां दुसरो लोक भायलो लोक लांबाणी येवन कितू नुस्तें हिंगताय हेर धंदो कोताय आमगे गोंयकार कोणू धंदो कोनाय कोण आहा चोयल तुवें बाजारांकूय बसपा दिनाय हुंय बसपा दिनाय आं आनी आतां न्ही तो बाजारांनी हुंय वत मुटा अशें वेर्ना कित्याकू वेर्ना आमगे हिंग कितू हे मार्केटींग हे बाजार आहलोलो तुगेले रिटेल न्ही हे होलसेल ना तुजे होलसेल न्हू आमगे निघताय आमगे निघताय रे बाबा तुजी बोट हे ना बोट ना ना बोट कांयच ना 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 कितले वर्सां जाली तू विकता हांगा निघताय पयलींचो निघताली म्हळ्यार सुवात ना म्हण आयको हिंग पोटे बाजारांक गेल्या बाजारांकूय थोडो लोक आम धाडायतालो आनी वताचे लांबाणी जाले वताचे वताचे रेशी बसताय न्हू अशें हय तिंट कोणे केलो जाल्यार वालोर आहलोलो थंय तिंट्याचो तुमी बेनावली मडगांव तिंटो गेल्ली ना मडगांव गेल्ली मडगांव हिंगताली म्हळ्यार आतां आमी हिंगा हिंगताय मार्या हॉला कडेन मार्या हॉला जाय जावं आमचें आयकून तरी तिटो मेळ्ळ्या पुरो तुका मेळ्ळ्या पुरो वेजली तेका सांगलोलो येयले त्या दोन आमगे एक तिंटो कोण येताय बाबा कोण खबर आनी मतां मागपा येता तेन्ना तूं सांग मत बांग आतां येतले न्हू ते चोया कोण येत जाल्यार हिंगा त्या दोन हय कोण येता ते तो मागीर सांगपाचें हिंगा वालोर आहलो तांकां एक बेनावली तींट बांदून दिलो जाल्यार हुंय आखे एका बेनावली भोंवाय तिंटो ना बाणावले येतकर प्रत्येकाक दिसता की हांगा आसा तो बीच आनी लोक खूब खोशयेन रावता पूण हांगा जर तुमी मारिया हॉला कडेन देवले आनी लोकां कडेन उलयले जाल्यार एक प्रश्न येता आनी सगळ्यांच्या तोंडार एकूच प्रश्न आसा तो म्हणजे हांगा जे गोंयकार आसा तांकां हांगा बसपा खातीर सुद्दां जागो ना आनी भायल्यान आयिल्ल्या लोकांनी हांगा जागो आडोवन दवरलेलो आसा ते म्हणटा एक तिटो बांदा आमकां तिटो दिया आनी आमकां जाय जाल्यार दुकर मारपा खातीर आनी नुस्तें विकपा खातीर जागो करून दिया ताका लागून आपल्याक एक सेक्युअर्ड इनकम मेळटलें आनी धंदोय चालू उरतलो जो वर्सान वर्सां ते करीत आयिल्ले आसा हांगा आवाज कोणाचो बसो मदीं येवन तुमच्या मदीं बसता आवाज कोणाचो आहा सद्या आवाज कोणाक आहा तो कांय कोणा कांय खबर ना ती इलेक्शनाचे बरें चलना हांगा कॅम्पेनींग स्टार्ट जालां आसतली जाल्या वय थोडी जाल्या मागीर तितू फूल जालें ना कोणाचो आतां हांगा हात फुटबॉल अजून कांय खबर ना तें कांय कळना कांय कोणा म्हाजें चिंतपाचें तुमी कितें करता बिजनस आमी रिटायर्ड आं हांगा येवन बसले आसता तुमी टायमपास तुमी फ्रेंड दोगी जाण फ्रेंडूय पयले सो फ्रेंड आमकां एपुकले कामां वयताले कोताले ते चोले खंय वताले तुमी कामाक बेनावले आनी तो बेस्ट पात्रोन आसलोलो दुसरो आं ओके तुमी बाणावले खंय वताले बेनावले इब्राहिम कपला कडेन हां थंय आशिल्ले रिटायर्ड आतां आतां रिटायर्ड जाले बसून सुशेगाद
काम करना आनी काम करना आता जायना बरें, जायना. कितले वर्सां काम केले तुम्ही आता तुम्ही एन्जॉय करपाचे बरें आमकां बाणावले चेंज जाला काय तशेंच आहा चेंज जाला जायतें बऱ्याक चेंज जाला हय बरें चेंज जाला बाणावले पयलीं अशें हेंचे नुस्तेकारांचे असो नासलो हिंगा हें आतां जाता नुस्तेकारां आतां हें जावं ना कोविडा हय थिंगसो चालू जालें नुस्तें कोण बसता हा तितलेच आसताले तेंच बसताले कोविडा जालें थिंगा सगळे कोणूय बसता कोणूय येवन बसता कोविड आसलो थिंगसोन हे कोणाक मत कोणाक दिवपाचें हो त्यानी सांगोन कितें आशिल्लें कोणाक हा तो कोणा मत हांव सांगना अमके कडेन दितो कोण सांगप ना हें खरें पूण तूं आल म्हणटलो तूं चूक दितो म्हाका दिलो ना हा ते दुसरो बेजार हांगा पूण अजून चर्चिलाचे बी चलता काय बंद आहा चाची मातशें सगळो देवलो कडेन आहा सकयल आहा देवलो आहा मातशें वेन्जी पावरफूल वेन्जी पावरफूल काय वॉरन पावरफूल आहा त्या मुद्द्यान सांगूंक जायना ते पात्रांव सेफ खेळटा कांय सांगूंक जायना रे कितें हाल्या आमचें नांव पेटे करूंक बाबा तेगे कितें हय ते जालें येवन आरे ओमको मनीस तुमच्या मुठालो घरा कडेन येवन जाय आतां बाणावलेकारांक आमी भिताले आतां बाणावलेकारांक हांव कोलवाचो तो बेनावली तूं कोलवा पूण तुका बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले पडटा हय आमी टायम पास करूं येता अशें आसा सदां सांजचे येता हय एक दीस चुकवता एक दीस येता एक दीस मागीर गजाली मारपाणी वचप जालें स जालें 6:30 जालें म्हणून गेले आं अजय टायमपास टायमपास तो देखून जाण्टेलो तो देखून येताय सगळे बसताय बरी गा आमचे ग्रूप जालो सिनियर सिटीजन क्लब न्ही लोक पत्त्यांनी बी खेळटा तुमी हांगा बसून हे हांगा बसले जाल्यार टायमपास फूल टायमपास आनी कित्याक कित्याक दिसती पडटा मनशाचे घरा रावल्या मनशा तकले टेंशन आनी चोटा हय ते आहा हे वेगवेगळे हांगा कितें इंट्रस्टींग पळयलां तुमी हालीं एक्सिडेंट एक जाता आसतले हांगा जालें कितलें जालें हांगा न्ही सगळ्या जाणांक फास्ट वचपा जाय ह्या जंक्शनाचेर आनी कितें पळयलां आतां भुरग्यां चोयताय बूम केले घूम केले आनी गाडयोय पावरफूल जाला आतां स्पीड जाला सगळ्याक हाजेर तुमी पयलीं सायकलीन वताले हांव सायकलीन वयताले कामां सायकलीन तुमी बी सायकलीन वताले ना ना मुगे गांवांत काम चलतालें हांव पयलीं चलोवन सायकल नोड आहलोलो मागीर भुरगीं जर काजार जाता तरी सायकल शिकलो भुरगीं काजार जातकीर मागीर चल म्हळ्यार भुरगीं येयली तरी जाता हांव सायकल शिकला तेज्या पयलीं खबर ना चलोन काम वयतालो चलोन घेतालो चलोन वयता कोलवाच्यान शॉर्टकट आहा शॉर्टकट वयताले पयले कितली 1 वर लागताले एक वर माय लागताले पुणे बायसोलो जालोले 7:30 बायसोले 8 पावूं जालें ड्युटी पूण फिटनेस बरें उरपाचें चलोन तेदो बरें जातालें चलोन वचपाक हय तेन्ना तेन्ना गरमी कितें म्हणटा चड आनी आतां ही गरमी कमी कशी जावपाची तर गरमी म्हणजे कितें आहा दर्या आबूज जाता तरी पावस पडटा नाजाल्यार पावस हें मातशें सांग दर्या कडेन रावपी लोक तुमी तुमकां पावसाचें सारकें खबर आहा दर्या तें कोण आहाय आं कळ्ळो तुका दर्या पयल्यार तुका कितें दिसता पावस बेगीन पडटलो ना 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 मागीर गरमी आतां आमच्या जातलें तें सोसूंक जाय हां कळ्ळें तुका अशें आतां आमी उदक ना वयता जोरी कडेन हां आतां तें कित्याक मातशें तोंडाय जाता हांगा तोंड जाता पूण आतां दर्या उचांबळ जावना अजून ना 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 पावस पडना आतां हे नुस्त्या मारपी आमी नुस्त्या मारपी कोण तूं नुस्तें मारतालो होय अजून मारता हय आजून मारता बोट घेवन येता ना 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 आं आतां वचना आतां बको जायना दांड्याला नोडपी नांडो म्हणजे दोन दांडे आहा न्हू दोरी आहा तशें बांदून ओडपाचें हय म्हणजे की हें रापोण रापोण रापोणकार रापोणकार म्हणटा आमचे डिमांड पास करा खुबशे म्हणटा भायले ट्रॉलर बिलर आयल्या ते नुस्तें काबार करता नुस्त्या तोलार हांव काय मेळना मरे आतां एक वरस जालें काय मेळना काय मेळना रापोणकारांक तरी मेळटा रांपोणकार हांगा रांपोण हिंगा आमगे भणाली कोण रांपोण नाय एकल्या कळे आहा ओडटा तो ओडीता थोड्यां कितें मातीचे खबर ना काय येना बारीक थोडे पडे रापोणकार सोबत आयले म्हणटा तूं रांपोणकार मागीर रांपोणकार एक कोट रांपोणकार एक कोट दाखयता पेपराचेर
हय. रेकॉर्ड खंय आहा रांपोण त्यो आदले रांपोण काबार जाल्यो 20-25 लोक आसलो आतां खंय आहा रांपोण कोता एकलोच आनी कोण कोण आठा आनी कितें आठा आनी उडी जावन पोट पोता पूण जाता पयशे जाता इल्ले तरी आमकां आमी जाणा म्हाका 83 एज जाली तूं पयलीं वतालो नुस्त्या वयर वता रांपोण आसलो ल्हानपणा पासून हय फिशरमॅन हांव फिशरमॅन म्हळ्यार कांय मेळना म्हाका फिशरमॅन आतां फिशरमॅन हांवें कितें ते आमकां दिनाय ते मेकोट केला आनी आमकां आमकां म्हणटा आमी गोरूंक कारांक व्हा नुस्तें मेट म्हणटा ती कितें पेन्शन पेन्शन मेळटा ते 2000 आमकां वखदां कोपाक नाय हां मागीर तुका कितें जाय आतां फिशरमॅनाक कितें हें कोता जाल्यार कितें मेळटा सबसिडी हां सबसिडी सबसिडी ते आमकां दिनाय दिना ना नुस्त्याचे आतां बोटी बिटी घेवपाक सबसिडी मेळना म्हणटा तूं बोट पेला तेका मेळटा म्हणटा आमकां बोट बांदूंक जाता 84 एजी बोट बांदूंक जाता जायना आतां इलेक्शनाचो आवाज सांग घर फोन बांदतो म्हळ्यार बॅग रोवन ना तूं केसो सिरीज करता आमी जाता अशें तुका जाता सिरीज करूं जाता तेव्हा लोन दीस म्हण तुका सिरीज जाता हां बँकी आतां दिवच्यो ना बँकी फॅसिलिटी बऱ्या पूण मुगे वर्स जाता ते कांय दिनाय न्हू ना ते म्हणटा तुमगेलो तूं आतां 60च्या वयर कोणाक दिना काय हय सो आतां म्हाका सांग इलेक्शनाचे आवाज कितें हिंग भरपूर आवाज कोताय काँग्रेस काँग्रेस म्हणजे तीन RG BJP मोदी मोदी गेलो गॅरंटी ना तेका मातशें तोंड जाय मातशें जाय ओके. गांव भाव जायत बयलो बाणावले मोदी ना म्हणटा तूं मोदी बाणावले कोण हात आतां मनोज परब मनोजी परब RG आरजी आमकां खबर ना ना आयकुना तुवें RG बद्दल केन्ना आरजी बसलो म्हळ्यार आमकां हिंग आरजी कोण ना कोण ना ओन्ली हात सारको कितें पात्रांव पात्रांव जाप काडना पात्रांव म्हणटा आपल्याक कितें जाय तें आपूण करतलो आपल्याक कितें जाय तें करतलो हांव जाप करना म्हणजे म्हाका आतां 8 म्हयने जाले पेन्शन येता तें येयना ताका लागून ओगा कळ्ळें तुका पेन्शन बंद जाला वय कसलें येतालें तुका तें हांव 4 वर्स ना उचार तूं तुजो डॉक्युमेंट बी कितें जाय आसलें तांकां दिसता अरे बाबा 8 म्हयने जाले पयलीं आतां 5 वर्स तुका येयला आतां येयना न्हू तांकां तूं जितो आहा म्हूण सर्टिफिकेट दिवचें पडटा एवरी टायम लायव्ह सर्टिफिकेट दिवचें पडटा दिली ऑलरेडी आवाहा ऑलरेडी दिली तांकां दर वर्सा सांगचें पडटा येताले ते वखदां वयताले वखदां हाडपाक म्हयन्याक आतां बंद 8 म्हयने जाले दिलें नाय येयना आतां तूंय वचना खंय हांव वचना म्हणजे विचारपाक चवकशी केली आं मागीर कितें म्हणटा तें गव्हर्मेंटान बंद केलें ही हय हय अशें म्हूण सांगताय अशें तें सांगता आं बँक सांगता तुका बँक सांगना आं हांव हिंग गेल्लो खंय विन्सी व्यागान आसा बरें वेन्झी हय तो कितें म्हणटा गव्हर्मेंटान बंद केला म्हणून गव्हर्मेंटान बंद केलें म्हणटा अरे देवा मग तुका पेन्शन ना ना मेळटाले ते नो पयशे मनी नो हनी नो मनी नो हनी नो मनी नो हनी ओके मरे सारके पंचामृता फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। बाणावले मतदारसंघ आतां पयलीं भशेन उरूना आमी जे लोकांक मेळ्ळे ते म्हणटा की बाणावले मतदारसंघान खूब चेंजीस जाला फक्त ट्युरिजमा खातीर न्ही जाल्यार बाकीचे डेमोग्राफीक चेंजीस सुद्दां
पयलीं भशेन तो मतदारसंघ उरूं ना, ताका लागून वोटींग पॅटर्न्सूय तशे आसतले अशें दिसना. ऑलरेडी रोलिंग. म्हाका सांग पळय आवाज खंयच्या वटेन? आवाज हांगाच रावन करया, बसया. हां हय बंद कर. हय आवाज खंयच्या वटेन? आवाज आमगे जरी तरी चोयल जाल्यार सालसेतान पयर हांव नुवें आहलो, कोर्ताली आहलो, मागीर बाणाले, वेळी, मडगांव. सो दिस सायड लुक्स लायक कॅप्टन विर्यातो इज देर ऑल ओवर इन एवरीबडीज मायंड. Various reasons are there, and even his replies where issues like Madhai is concerned, coal is concerned, double tracking are very straight, reaching to the heart of the people, and which people have been looking at it. Like for example, port jo ham gelo there because of dust pollution, cancer loka jayata. A lot of cases are happening. So there is a very clear answer that I will be your voice in the parliament. I will raise the voice. I will raise these issues again and again and put it down to the union ministers, and I will try to find solutions and work towards finding solutions. Banavale खंयच्या वटेन? Which way Banavale is going? Banale is going to give a one-sided victory. We are looking at our numbers, and I am looking at least we touching and crossing 15,000 votes. If we get a voting of say 22 to 24%, which is say 75% plus voting झाले जाल्यार मुजकदान 15,000 क्रॉस जावपा जाय, आनी 20,000चे जर सकयल जाले जाल्यार देन स्टील 15,000 मार्क आय एम कीपिंग एज अ very clear. There is lot of negativity also around your performance here in Banavali. We were randomly talking to people. ते म्हणटा आमकां तिटो बांदून दिवना, वेन्झीन प्रॉमीस केला आमकां रस्त्यार. ते म्हणटा की भायल्या राज्यांतले लोक येता पळय तेणी रस्त्यार पावयलें म्हटल्यार कांय करना म्हणटा, आनी वेन्झीची पंचायत खंय आमकां सांगता की आमचो हें नुस्तें काड हें करा. This is I think about Kolva Tinto. आतां अभय मारिया हॉला कडेन. Maria Hall is a traditional place where people like to sell their fish, and it is a long pending issue. We have already got the estimate approved for widening of the Maria Hall junction. आमी also in the last 2 years by working with the community, आमगे सायबीण आहा वेलंकनी सायबीण ती शिफ्ट करपाचें ऑलरेडी अप्रुवल्स आर इन प्लेस. नाव आफ्टर दीस monsoon probably we should get the finance approval, because assembly जावचे पयलें all the estimates everything got approved, technical sanction बी जालें. So road widening त्या जाग्यार जालो. First is you have to extend that road. Then when it comes to that place to sell fish, ideally everybody would want to sell fish there. Even if we would like to shift somewhere, इतलो वर्सां ट्रेडिशन न्हू तो, लोक विकता थिंगा. आतां ट्रॅफिक वाडलें, आतां रस्तो रुंद जाता. सो हुंय जरी तरी थिंगा आमी जरी तरी सायडीन भाकार जळ आहा ते भाटकारा कडेन उलयलो हांव, नॉट दॅट वी हॅव नॉट स्पोकन. इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम टू कन्विन्स पीपल न्हू. इतलीं वर्सां कोणूय जाल्यार कोणाकूय जाल्यार दुखयल्लो आहा उतरांनी. सो तांकां कन्विन्स करपा जाय, ते कन्विन्स करून ते फ्लश आवट करपा जाय राग जो आहा. आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ. तिटो येतलो काय येवपा ना थंय? The idea is to have a marketplace there only, but by asking for more space inside. मातशें न्हू बरें फाटल्यान. But they don't mind. They म्हणटा की आमकां पुणून बांदून दिया म्हणटा कितें तरी. The idea is to get it done there. There are a lot of other options of relocating, but I am of the opinion की traditionally जर तर आमगे नुस्त्या मारिया हॉलाक विकताले जाल्यार आमी सगळ्यांकू कन्विन्स करून लुगार मातशें जर तर आमकां दिलो जाल्यार आमी पंचायती बारा एकठांय जावन वी कॅन बिल्ड इट अप देर ओनली, अँड दॅट इज वॉट इज द होल इंटेंशन. हांगा इंडिया एअरलायन्सान सगळ्यांक एकठांय हाडलेशें बाणावले दिश्टी पडना. आमी पळयलां वेन्झी इज वन सॅटेलायट, देन वॉरन इज अनदर सॅटेलायट. चर्चिल आलेमांव usually used to support BJP. I don't know whom he's supporting right now. So these powers would act negative for India Alliance right now, because you would not like to have Warren to come out and
get more publicity? No, I have never stopped or never interfered. If you see in my 2 years of MLA, I have never interfered in anybody's campaigning or style. I have never, even for my own campaign, I have never done a negative campaign against my own opponents. So I feel to have a very healthy competition. In the last 2 years, the amount of work that we have done and we have shown from the government side by doing works like whatever work generally all MLAs do. Additionally to that, things what we do by as an MLA by getting some donations, by doing from our own CSR efforts. So it is all about having a healthy competition. Previous my election was based on give me a chance, I will perform. This time my future elections are going to be I have done these things. If you all want a similar and better out of me, let's work together. So are you working with Warren for this India Alliance candidate in Benaulim for Lok Sabha elections? I think the question should be other way around because I am holding the constituency. I am the elected member. We all are working together. So whoever comes to my office, we work together. The main is the alliance partner is working with us, and we all are working together in the constituency. You are not replied though. No, see, you want Warren to walk into your office and say, let's work together. Anyone can walk, and everyone, not only my office. He's also voter from Benaulim. No, so see, you could also go to his place and ask. See, right now there is no door-to-door campaigning happening. There is no time for that. We are doing our best. We are doing corner meetings. I started first of all public spaces, awarenesses. Today we have another corner meeting which is happening as we talk. We'll be going there after this. So everyone is free to come and join either the Aam Aadmi Party or join the Congress, join the parties, or without joining to do campaigning. Nobody is stopping anyone. You appeal Churchill to support India Alliance? I think yes, everyone should support the India Alliance. Why only specific names? Because I he's would, leader. Former MLA. I would look at all former MLAs, all former including MPs. Kaitu. Everyone. In fact, Kaitu Bab Amgelo inauguration allo when we opened up the Alliance office. He was there for that day. So he was there. I would say everyone, all of them should be part of it. See, because this elections is not about, about Benaulim. This elections is about Goa, and this election about the democracy of India. So I think it is all of our duty. Somewhere down the line, we also feel deep inside we are responsible and we should do our role. And I am very much satisfied that I am very content and I am very happy that I am performing what I need to do for the India Alliance. My contribution and my responsibility towards my alliance partner is there. Irrelevant what happens later on after this. So I am there with the alliance. I am using all my skills, all my offices, all my people, all my network. By my own this, I am not waiting for anyone to instruct me how to do, what to do. Yes. And so that is, I think, that is the beauty of winning this campaign. Allowing everyone to do, not speaking negative against anyone. All our opponents who have contested the 2022 election, all those who desire to contest 2027 elections, I think as of today we all have to work to safeguard our democracy, and then we can take a call and convince the people how to strategize for 2027. So I think that is going to make victory, and that's the difference. आणि ताका लागून आज BJP भियल्या की आमचे असले मनीस जेन्ना असली डिफरन्सीस आसतना आमी सगळ्या एकठांय घेवन काम करपा रेडी आहा, आमी कोणाचेर टिका करपा रेडी ना. आमी ह्या सरकाराचेर फकत सांगपा सोदता की जे ह्या सरकारा बारा भोंवता, तांचे बारा रॅली करतात, तांचे बारा तेंगे वोटर जाता, तोच वोटर घरा कडेन वचून जेन्ना तो रातचो चूल पेटयता, जो गॅसी सिलिंडर तो ऑन करता, तेन्ना ते गॅसी सिलिंडराचे ₹1100 भरलो आहा. तोच मॉर्निंग उठून पेट्रोल चालू करता, मोटरसायकल चालू करता आनी वयता कॅम्पेन करपाक वयता BJPची. ती कॅम्पेन करता तो ₹95 पेट्रोल करता. सो दीस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल एवरी वन. टुडे दीस होल सेटअप इज गोईंग रॉंग. सो जे भाशेन आमी आम आदमी पार्टी लोकां मदें एक बदल हाडपाक आमकां एक चान्स दी म्हणलो. गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी, वी वील परफॉर्म, वीच वी आर डुईंग टुडे. We are doing step by step. We got most of our things approved. So तेच भाशेन आज हांव सगळे लोकां कडेन मागता की आमकां एक इंडिया एलायन्सा आमकां एक चान्स दियात. आम प्रेशर घातले. समज जर आमगे एलायन्स पार्टनर आयकना गोंयच पासत कितें करपाक रॉंग वयता, आम करेक्ट करतले, आम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले, एंड यू वील सी मी डुईंग दॅट. इफ टुमोरो आवर एलायन्स पार्टनर इज नॉट लिसनिंग, वे गोवा इज कन्सर्न, डिसिजन मेकिंग इज नॉट गोईंग करेक्टली, we will push them, we will bring them accountability out of them, we will bring them in public. But
give us a chance, give Captain Viriato a chance, give Ramakant Kalap a chance. We will make a difference, and then you can decide to prove us wrong, because you can hold us accountable for 2027. Venzi accountable kora. हांव उलयत कित्याक? Venzi accountable kora. Venzi accountable kora. जरी तरी कॅप्टन विरियातो आतां 2024 सावन जिखोन 2027 गोंयचे पासत जरी तरी करना काम. Ulya, this video is there live for you. We are going not to delete this forever, so that they can I would download be very happy and use it. Vote for Captain Viriato. Let India Alliance win. Let us fight for Goa's issues and central issues, so that we can make Goa and Goans proud of what we are. आमचे बाणावलेकार हे टिपिकल गोंयकार. राष्ट्रीय मुद्द्यां परस लोकल मुद्द्यांचेर चड भर दिवन हे फावटी वोटींग जातलें अशें दिसता. जे लोक येवन जे कॅन्डिडेट येवन लोकल मुद्द्या विशीं तांकां आश्वासन दितले किंवा कन्विन्स करतले तांकांच हांगची मतां वतली. तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. जजमेंट 2024 लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीचेर आमी पुराय गोंयांत भोंवता. आमचो ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा काउटो होंडा. Do try this bike. This is one of the best bikes I have ever rode. So हीच बायक घेवन आमी पुराय गोंयभर भोंवतले. पळयत रावात आनी फॉलो करपाक विसरूं नाका. फुडले एपिसोड हेजे परस चड इंट्रस्टींग. Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.